इंटरलँड पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर सांग्यार वेलनेस रिट्रीट सेंटर उबारतली अशें गोंय रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणीन सांगलें। मंगळारा देविया राणीन सांग्यार वचून रान महामंडळाची पळोवणी केली। सांग्यार जीएफडीसीच्यो 2 कॉटेजी आसात, पूण पर्यटनाच्या दृश्टीन ह्या कॉटेजींचो केन्ना विचारूच केलो ना। आतां आमी पर्यटनाच्या दृश्टीन ह्या जाग्याची उदरगत करतली अशें देविया राणेचें म्हणणें। ह्या वेळार सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे हांणी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। कित्याक हांगा जी नॅचरल ब्युटी आसा, नॅचरल हांगा आमकां येदो व्हडलो लार्जस्ट डॅम आमचो गोंय राज्याचो हांगा सलावली आसा आनी हो एरिया डेवलप जावपा जाय। कित्याक आय हॅव बीन कीपिंग ऑन हार्पिंग अबाउट हिंटरलँड टुरिजम की आमकां इट्स हाय टायम वी प्रमोट आमचे विलेजीस डेवलप जावपा जाय। आनी हे डेवलप केन्ना जातले जेन्ना आमी टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज आमच्या विलेजीसान आनी हाडटली, तेन्नाच हे आमचे भाग आनी आमचे हे जे हिंटरलँड आसा ते डेवलप जावपाक शकता। आनी इतलो जेन्ना नॅचरल ब्युटी आसा, येदी व्हडली धरण आसा, हांगा फॉरेस्ट आसा, नॅचरल ट्रेल्स आसा, सो आनी ऑलरेडी आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचे हांगा सुंदर बॉटॅनिकल गार्डन आसा नेक्स्ट टू द डॅम। आमचे हांगा 3 कॉटेजीस बांदिल्ल्यो आसा, पण ते मार्केट जाल्ल्यो ना इतलो तेंप। सो आनी प्लस आमचो जीएफडीसीचो हांगा एडिशनल जागो आसा। सो वेन आय केम टू नो अबाउट दॅट हांव म्हणलें कित्याक तो अनयुटिलायज दवरचो, तो डेवलप जावपाक जाय। आनी म्हणून आमी ठरयलां की हांगा एक सुंदरशें वेलनेस सेंटर येवपाक जाय। वेलनेस सेंटर म्हणल्यार कितें, योगा, नॅचरोपॅथी, आयुर्वेदा सेंटर। सो जे आमी केरला बी पळयतात ते टायपचे सेंटर तर हांगा आयलें आनी नॅचरल ब्युटी जी हांगा आसा ती लोकांक दॅट इज वॉट पीपल वॉन्ट, कितें रिलॅक्स्ड एनवायरमेंट अवे फ्रॉम द सिटीज जे लोक सिटीनी रावता। वी आर बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जीएफडीसी, आमची प्रॉपर्टी आसा ती। सो इमिजिएटली आमी ऑलरेडी डिझायन बी प्लॅन केला, सो वी वील इमिजिएटली गो इन फॉर टेंडरिंग।